State Election Commissioner has already issued notification. Notificationाचेर कितें येयल्लें आहा की लेडीज रिजर्वेशन SC आनी ST OBCक भायर दवरलेलें आहा कित्याक म्हाका दिसता they have not got the data. State Election Commissioner did not get the data from जे सुप्रीम कोर्टान मागला, not from पंचायत staff, not from जे हिंगासोर BLOs म्हणून आसता, BLO जे अपॉइंट करता ते डेटा कलेक्ट करता आनी म्हापसा व्हिडिओक दिता, मामलेदाराक दिता आनी ते रिजर्वेशन मागीर फायनल करता खंयचे वॉर्डान हायेस्ट OBC आहा पळय. म्हाका दिसता OBC कमिशन जे सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आहा, OBC कमिशन only can do this exercise, and this exercise requires time, which earlier even I was in the government, we failed to do it. OBC कमिशनान हे करपाक जाय आसलें आनी OBC कमिशनान करून हे रेडी धरूंक जाय आसलें, बिकॉज दे नो दॅट पंचायत इलेक्शन्स are going to be held somewhere in the month of June येवच्या पयलीं इलेक्शन जावपाक जाय. पंचायतीचे MLA इलेक्शन सोंपले थंय ते आहा, पंचायतीचे ड्यू आहा. पूण म्हाका दिसता खंय तरी आमी फाटीं उरले आनी हे OBC कमिशनान हो हें तयार करूंक ना, कित्याक तांकां कोणेच सांगूंक ना तयार करपाक. सो आतां कितले फास्ट जातले काय, बिकॉज हायकोर्टाची ऑर्डर जाली. OBC कमिशन कॅन गिव इट विदीन 8 days 10 days, I don't think so. It will be haphazard. But still, if they have the data, very good. We support, because I had earlier supported reservation for OBC. I had support kelle as a leader of opposition. I had supported that OBC ghatakak, OBC लोकांक रिजर्वेशन आसचे मेवचे. पूण ऑलरेडी नोटिफिकेशन भायर सरलेलें आहा. इट लायज विथ द स्टेट इलेक्शन कमिशनर टुडे, इट लायज विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ द डे. पळोवया ते कितें करता पळय. बट इट शूड फिट विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ हायकोर्ट ऑर्डर आनी अर्लियर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, which says that if the government is not ready with the data, they should go ahead with the election with general, with ladies reservation, with SC आणि ST reservation. सर, तुमच्याकडे 2 मतदारसंघ असतात, कलंगूट आणि शिवोले. तुमची भूमिका किती असा या पंचायत निवडणुका पार्टी वायज? आम्ही पार्टी वायज असना, आम्ही व्यक्तिमत्व कोण बरे मनशांक लोकांनी निवडून हाडचे, बरी पंचायत जावची आनी गांवची उदरगत जावची, हे आमचें मत आहा. आमी तशें लोकांक सपोर्ट करतले आनी बरे लोकांक फुडें काडून लोकांक सांगतले मतदान करा तांकां आनी निवडून हाडा. ऑपोजिशन लिडर म्हणून आता असेंब्ली आसता, असेंब्लीची भूमिका कितें आसता? सी, असेंब्लीक आमचे हे चालू आहा. आवर क्वेश्चन्स आर ऑन. बाकीचे फाल्यां आमची मिटींग आहा आनी काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग आहा आनी हे मिटिंगीन खुबशे वस्तू डिसायड जातले. पंचायत इलेक्शन डिसायड जातले, जे आमचे भूमिका आसतली ऑन वेरियस इश्यूज, whether it is 3 linear projects, whether it is handling of coal by MPT, and जे आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे तेंच्यांनी हे दिल्ले आहा तांकां कितलो टन्स ते हाडूंक शकता, इम्पोर्ट करूंक शकता, खाली करूंक शकता, तेजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जो तांकां NOC दिल्ले आहा, परवानगी दिल्ली आहा, तेजेकून वयर गेला काय, हे सगळे डिस्कशन फाल्यां जातले आनी हेचेर आमी मागीर स्पश्टीकरण करतले म्हणजे वॉट वी आर गोइंग टू टेक अप. तुमचे आरजी आप हे सगळे जॉयंटली तुम्ही अजूनही काय जावंक ना तशें, तेजेरूय डिस्कशन जावंक शकता फाल्यां. सो सध्या राणी जे तुमचे टार्गेट करता लोको फॅमिलीचे, सो तेजेर तुमकां सी, ते पॉलिटिक्सान आसात आनी वी नीड टू फायट इट आउट. आमी पर्सनल कोणाचेर वचोंक ना. गेली 10 वर्सां आमी आमदार आहात, आमी पर्सनल कोणाचेर वचोंक ना. कोणेच सांगचे की मायकल आपल्या बिझनसाचेर ऑर आपूण कितें करता पळय तेजेर ऑर आपूण इलेक्शनाक पावला तेजेर मॅटर. इट इज हीज चॉयस. सो सध्या जाल्यार की
जायतो लोक खंय तरी परत भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करपाचो असो कितपत खरें? सी दीज आर ऑल स्पेक्युलेशन्स. खुबशे जाण खूब भाशेनी उलयता आनी टायम येयले काय लोकांक पावतले कितें पळय. आतां सद्याक आमकां जी गोंयच्या लोकांनी भुमिका दिल्या की तुमी ऑपोजिशनान रावा, आमी ऑपोजिशनान आहा अँड वी आर गोइंग टू डू अ व्हेरी कन्स्ट्रक्टीव रोल. जो रोल कन्स्ट्रक्टीव रोल ऑपोजिशनाचो आहा तो आमी फुडें व्हरतले. आनी म्हाका दिसता खुबशे इश्यूज आहा, अनरिजॉल्वड इश्यूज आहा गोंयांत, ते म्हाका दिसता खंय तरी फुडें पावन तेजो लोकांक ते न्याय मेळपाक जाय. वेदर इट इज मोयाची इवॅक्यू प्रॉपर्टीची ओनरशीप, मोकाशी लँड इन सत्तरी अँड अदर एरियाज, तांकां ओनरशीप मेळपाक त्या आमदारांनी, मंत्र्यांनी, चीफ मिनिस्टरान आनी एज अ ऑपोजिशन वी वील ऑल्सो हेल्प. जे लँडार एमेंडमेंट हाडपाक जाय, बरी एमेंडमेंट हाडपाक जाय, ती आमी हाडपाक वावरतले. जी लँड गोंयकारां खातीर जुवारी एग्रो कॅमिकल्साक दिल्ली 50 लाख स्क्वेअर मिटर कोणें दिल्ली? कोमनिदादीन दिल्ली. कितें तरी ₹1 कितें पर स्क्वेअर मिटर कितें तरी ह्या प्रायसाक दिल्ली ती. आनी ही कित्याक दिल्ली? लिजार दिल्ली. आनी ती लँड आयज जुवारी एग्रो कॅमिकल्स विकता. हेचेर म्हाका दिसता चवकशी जावपाक जाय. हें सगळ्यान व्हडलें जे आमचे लँड पार्सल आहा गोंयचे, हें आमी सांबाळून दवरपाक जाय. जर तर थिंगा इंडस्ट्री येवपाच्यो आहा जाल्यार थिंगा इंडस्ट्री येवनी, बट लेट कोमनिदाद गीव द NOC बॅक अगेन, म्हणजे टू दोज पीपल. हेणी विकपाक जायना ती लँड. दीस पीपल कॅनॉट सेल ऑर ट्रान्सफर दॅट ओनरशीप ऑफ द कंपनी टू समबडी एल्स. जी ओनरशीप आहा कंपनीची ती आनी कोणाचे खंयचे कंपनीक विकप आनी तितून ती लँडूय आहा आनी ती आनी कोणाक वचप, हें सारकें न्हू. हेचेर गव्हर्मेंटान आमकां आन्सर दिवचो पडटलो एसेंब्लीन, आनी आमी हे हिसाबतले आनी आमकां स्पश्टपणी आन्सर जावो. कित्याक हितून म्हाका दिसता सगळ्यान व्हडलो घोटालो जो आहा हो हितून आहा. इफ देर इज अ स्कॅम, जे लोक आयज उलयता स्कॅम 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 स्कॅम, सगळ्यान व्हडलो स्कॅम हो 50 लाख स्क्वेअर मिटर ती जागो. हो कोणाचो जागो? लोकांचो जागो. कोमनिदाद म्हणजे कोण? लोक. तितून सरकाराचोय हें आहा, कंट्रोल आहा. कोमनिदादीचो जागो काडून असोच दिवंक जायना. आनी ते इतलो 50 लाख स्क्वेअर मिटर जो तर तो दिल्लो इंडस्ट्री पर्पजाक फॉर वन कंपनी, तेणी सेटअप करून इंडस्ट्री. हो आनी कोण सेटअप करता जाल्यार तेजो कंट्रोल कोमनिदादी कडेन आसूं न्ही. इट कॅनॉट गो इन समबडी एल्सीज हँड. So there is no provision in law as far as Kognidad code is concerned की you can जी लिजार दिल्ली लँड तुम्ही काढून ते विकूंक शकता. हे रॉंग हा. सर तुम्ही आणि विश्वजित दराने एक टाइमचे सारखे गट फ्रेंड आयज पर्सनल आमची कांय झगडी ना. पर्सनल म्हाजे आनी तेजे भितर कांय ना. सो तेका अशें दिसता की आमी BJPसून दुसऱ्या सायडीन गेले आनी आमकां आतां तो जे हिसपान त्रास चालू केल्लो आहा पॉलिटिकली, म्हाका दिसता हें खूब जाणांनी भोगलेलें आहा ती. वेदर इट इज आमचो आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आसूं आनी कोण आसूं, सगळ्यांनी